फाटले 8-10 दीस हांव पळयता की टोटली उदक जे आहा पळय न्ही हे मोठ्या प्रमाणात या हायवेच्या दोनूय भोवती फिलिंग जावन उरता आणि ताका लागून परिसरांतल्यो ज्यो पंचायती आसा गिरी पंचायत आसतली बसोडा पंचायत आसतली हेवटेंतले रोडूय ब्लॉक जाल्या कंटिन्युअसली मिडियानी प्रेस मिडियानी हाडले आनी हांव एक्चुली काल हेवटेंतल्यान पास आउट जाल्लो तेन्नाय पळयलें. सो आज हांवें कन्सर्न आमचे सगळे MLAs हांगासले बार्देशान लागपी हेका लागपी तिनूय MLAs हांगासर आसा, ZP आसा, आमचो ZP अध्यक्ष आसात, बाकीच्यांनी सगळे पंच सरपंच आसात. अलॉंग विथ दॅट आमची टीम PWDचो PC, WRD, एग्रीकल्चर हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिला. पयल्यान पयली दीस इज अ मॅन मेड म्हटल्यार जाता. नो डावट आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताका लागून कन्स्ट्रक्शनाची थोडी माती बी जी ज्या ज्या जाग्यार पडल्या हे एक कारण आसा. वेगवेगळे कडेन आमी म्हणटा की जी माती हाडून भराव घालता तोय आसा आनी टायडल इफेक्ट आसल्या कारणान आमी जेन्ना भरती आहा त्या वेळार उदकाची लेवल खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा, उदक दुसरे कडेन वचपाक वाटना आनी कंटिन्युअसली हेवी रेनफॉल जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरता. एग्रीकल्चरची जी आशाडी जाल्या ती हांवें ZDO आमच्या डायरेक्टराक सांगलां तेंचें इन्स्पेक्शन करून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें. PCA आनी WRDची टीम पुराय तार नदीची इन्स्पेक्शन करतले आनी आतांच्या घडीक जे मायनर आमकां जे कितें करप शक्य आहा ते आतां करतले. बट इन फ्युचर आमकां तार नदी पुराय डिसील करपाक जाय कारण ह्या पद्दतीचे अशा पद्दतीचो जे प्रत्येक फावटी उदक भरून उरता हे उरपाक जायना. ताच्या खातीर मेजर सोल्युशन्सूय आमी घेतले. म्हजी सगळी डिपार्टमेंटां हाजेर एक्ट जातली आनी जाता तितके बेगीन हांव लोकांचे इनकन्विनियन्स जाल्याच्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण गेले कितलेशेच दीस इनकन्विनियन्स जाला. आमकां आतां जें करप शक्य आसा विदीन दीस पिरियड तें आतां करचें. बट ताका मेजर प्रिकॉशन्स जी कितें घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जी घेतली वयतली. इवन दो कंप्लिटली तार रिवर फाल्यां सकाळी डिसील करची पडली आसत जाल्यार सुद्दां ती डिसील केली गेली. हेचेर कायमस्वरुपी तोडगो जातलो सर? हांवें तेंच सांगलें हेजेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हेका लॉंग टर्म म्हणजे जेका आमी सोल्युशन जें काडपाक जाय WRD आनी PCA हे दोगूय जाण मेळून ताचो प्लॅन रेडी करतले आनी विथ द WRDच्या सहकार्यान ताची पुराय डिसील ज्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांकांय विश्वासान घेवचे पडटले आनी ते घेवन फुडल्या वर्साच्या पयलीं तेजेर लॉंग टर्म सोल्युशन जे येवपा जाय हाच्या खातीर सरकार सिरियसली पळयता. सीएम साहेब आनी एक गजाली कडेन हांव तुजें लक्ष वेधता. हांवें हांगासर जेन्ना टायडल इफेक्ट आसा म्हटलो तेन्ना तो जे फावटी वॉटर लेवल्स वाडटा तेच्या वेळार उदक हे मोठ्या प्रमाणात भरलें वता. ती ज्या ज्या जाग्यार पायप्स किंवा आनी कितें आसा पळय ती काडून टायडल इफेक्ट जितक्या प्रमाणात उदकाचो फ्लो मेंटेन करपाचो प्रयत्न जाता. सीएम साहेब आनी एक गोष्टीकडे तुमचं लक्ष वेधता मी तार नदीकडे मुद्दामून भराव घालून तिकडे भराव घातलेले आणि त्यामुळे पण पाणी घडते. त्या पंचायतीला सांगून सुद्धा हो भराव घालपा खातीर लोकूच घालता, आमचेच लोक घालता, हांगाच रावतात. लोकांनी थोडेशे ह्या बाबतीत जो आसा पळय न्ही कारवाई होईल का? आतां कशें आसा तांकां सोदून काडटले जाल्यार ते मेळपाकूय जाय. हेज्या फुडें तरी निदान घालचें न्ही आनी पंचायतीनी हेजो सिरियसली विशय घेवचो. अशा पद्दतीचे हांगा कोण भराव घालता तांकां घालूंक दिवचो न्ही. हो पुलिसांनी हांकां इन्स्ट्रक्शन दिता तशा पद्दतीचो घालूंक घेवचो न्ही. हायवेचे जे कलवट पॅक केल्ले आसा जे व्हडले आसा जे ल्हान केल्ले आसा तेजेर परत कलवट व्हडले आनी एक दोन कडेन फक्त पायप्स कितें तरी घातल्या म्हटल्यार ती हांवें PCAक ऑलरेडी सांगलां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन ती जर जाता आसत जाल्यार तेजी ड्रेन ही खूब मोठी करची म्हणून.